तिच्या बाबा 오는 누가 사랑이 모르는 너만 보다 그 소모고는 알거니다 두 소속 달고 너야라서 그 소모고는 알거니다 두 소속 달고 Pavamrino sogleng tumka Dev boro distio. Kirit bashen aichi message bet ame betoita hu otmeanke Maria Ida de Silva yam chawoi katir. Amcha patvigar Father Cipriana chawoiti. Kal sanche ratik ya sonsarakti ontolya. Yevlar kirit bashen yam chawoi katir maguya. Devan tichi kaklut koruna sasnik suk tika favokurum. Ani tiche moron. हे तिचे दूख हे तिचे कुटुंबाक बुजवण देवान फावो करूंक हे मिसाचे बेटेनी आमची आवय खातीर आमी मागुया तशेंच आमी मागता आत्म्यांक लॉरेन्स स्ट्रॉसियो देवान ताची काकलूत करून ताकाय आपल्या गोपान घेवंक मागुया देवाक आर्गां दिवन 50व्या काजराच्या वर्सा निमतान 50th वेडिंग एनिवर्सरी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी Sucor Viegas आणि Anastasia Viegas तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो काजराचे वरोस मनयतात रोनाल्ड आनी मेरी मेनेझीस तांचे खातीर दुसऱ्या खातीर आनी त्याच बरोबर जोन दीस मनयतलीं जूड डिसिल्वा फाबियो विएगस तांचो सगळ्यांचो उगडास करून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेन फावो जावंक मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं मोगाळ भाव भयणीनो 97 वर्सांची जिविताची यात्रा सोंपोवन कालचे सांजे म्हजी आवय देवा अधीन जाली ही बुऱ्यांकूळ आणि मोन्नादीक महामारीन कोविड-19 तिकाय गिरासली ती हे पिडेक बोर पडली आमच्या गांवची जायतीं भाव भयणां आनी गोंयची भारत देशांतलीं जायतीं भाव भयणां हे पिडेन मेल्यांत आनी मरत आसात आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळून मागुया हे पिडेक लागून मरून पावलेल्या शासनाची सवस्काय आनी तांचे गोरब्यांक बुजवण आनी काळजी मागुया म्हज्या आवयच्या देण्या खातीर आज तुमच्या सांगाताक हांव बापाक दिन वाचतां 97 आनी 7 वर्सांची जिविताची यात्रा तिका देवान दिली तिचें जिवीत भाग्यवंत पावलो तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटींत 4थ्या आवेस्वरान 7 बोडींत तो म्हणटा हांवें धांवपाची आसा ती धांव काडली हांवें बावार्थ सांबाळ्ळो आतां नितिवंत मनसुबीदार म्हाका इनाम दितलो म्हजी आवय she has run the race she has kept the faith we are confident that God will give her the reward पण आमी सगळीं वसोक्त आमी मनशां 8 मासाची केन्ना केन्नाय म्हजी आवय घुडीत चुकल्या जायत फाटलीं 2 वर्सां ती बाजीर आसली आनी बाजीर रावन आपलो बाबार्थ देवाचेर तिणें उणो केलो ना देवान तिका शासनाचें जिवीत फाव करूंक तिचे सगळे चुकी अपराधाचें भोगसणें दिवंक
आनी आमकां सगल्यांक जी वाट तिणें दाखयल्या सादेपणाची आनी काल्तिकायेची तेच वाटेन आमी चलूंक ह्या मिसांतल्यान ह्या आमच्या आवयक सासणाची शांती सबोसकाय मागुया. आमच्याय गांवची भाव भयणां जायतीं मरून गेल्यान तांकांय सासणाची सबोसकाय बापा कडल्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी असोक मेळकून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच अंकवार मारेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची ते सवा हे वेळार मिसा बेटींतल्यान बापाक उबारुया. आमच्या आवय बापायचे देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. जिवी आसलेल्यांक भलायकी आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या आवय बापाय पासत हांव तुका आर्गां दितां. म्हजे अंतरलेले आवयचो मोगान आनी मानान उगडास करून तिची पातकां भोगोस आनी सासणाच्या उजवाडाच्या संतोशान तिका नव्यान पळोवंक आमकां निर्वी म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आंथियोकेक थोडो वेळ रावतच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलो सगळ्या शिसांक घोटाय दितालो. झोल्मान आलेशांद्रियेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेज शारांत रावता आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकांत घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुआंवाचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो तें प्रिसिलान आनी आकिलान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना बाबा भयणींनी ताका उर बांदिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाची कृपेन भावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबेमाजार तो जुदेवां कडेन बोळान वाद विवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन
जेजू अभिषिक्त म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. म्हणुया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळें तुवें निपयायन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्राहमाच्या देवाची पोरसां आनी आमच्या बरोबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाच्या हातीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोंपया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वेपारींनी सांगलां. पूण असो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वेपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. ते दिसा तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विश्वास दवरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भयणी भावांनो, हांव सुपुल्लो आसलो तेन्ना आमच्या घरांत कोणूय एक शेजान वो एक सोयरी आमच्या आवय लागीं कितेंय उलोवंक आयली जाल्यार, कसली तरी गजाल मात करूंक आयली जाल्यार, आनी हांव थंय आसल्यार म्हजी माय म्हणटाली म्हाका, चल भायर वच, खेळूंक वच, आनी मागीर हांव तुका चॉकलेट दितली, हांव तुका बिस्कीट दितली. आनी हांव खेळूंक वतालो. म्हजी आवय तांचे लागीं गजाल मात करताली. पूण खेळून आयलें म्हणटच आपणें दिल्लें उतर ती सांबाळटाली. म्हाका खात्री आसली ती दितलीच म्हूण, कित्याक म्हजी आवय
आपले उतर खाला दवरूंक सोदिनासली. शी ऑलवेज केप्ट हर प्रॉमिसीस. भाव भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां अशें सांगता, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशे जाल्यार तो तुमकां दितलोच. आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसीस. तो आपलें उतर खाला दवरिना. आनी जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना, मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. फाल्यां जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची आमी परब करता. आपल्या संवसारांतली यात्रा सोंपोवन जेजू बापाशी चडून गेलो आनी ताच्या उजव्याक बसला. ही फाल्यांची परब आमकां एक एकल्याक याद करता. पास्कांचो काळ एके भाशेन सोंपत आयलो आनी पास्कांच्या काळाचो संक्षेप म्हळ्यार जेजूच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवन म्हळ्यार आमकां खरी खुशालकाय आनी शांती. द थीम ऑफ इस्टर इज जॉय अँड पीस ऑफ जीजस. आनी जेजू आमकां खुशालकाय आनी शांती घेवन आयलो. देखूनच तो म्हणटा, तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. युअर जॉय वील बी कंप्लीट. जेजूच्या जिवंतपणाचें देणें आमकां शांती आनी आनंद. भाव भयणीनो, म्हजी आवय 9 आनी 7 वर्सां जियेली. तिचें काळीज असलेच आनंदान आनी शांतीन भरलेलें आसलें आनी तिका एक खेरीत देवाचें देणें आसलें. देखून आमी देवाक आर्गां दिता. आनी म्हाका तिचें आसलें 60 आनी 7 वर्सां मेळ्ळें. I could experience the love of my mother for the last 67 years. आनी इतल्या सगोट वर्सांनी हे आमच्या आवय कडल्यान हांव कास शिकलो. ती चड सादी आसली. सगलो विश्वास देवाचेर. She was a simple lady, simple down to core of her heart. She was simple. दुसरो गुण म्हज्या आवयचो म्हळ्यार ती हुस्क्यान मेकळी रावली. कसलेय प्रश्न हांव, कसलीय तुफानां आडकोडी येवं, ती सदांच शांत आसली. लांबदीक जिविताचो तिचो एक गुण म्हळ्यार हुस्क्या मेकळी जियेली. विदाउट वरीज, एंग्जायटीज अँड टेन्शन्स. सदांच तिच्या जिवितांत आसलो देवाचेर विश्वास. आनी देखूनच जो जेजून भासायलें आपल्या शिसांक, पूर्ण आनंद आनी पूर्ण शांती, हे गुण म्हज्या आवय सभेन हांवें अनुभवले. शी लिव्ड in all simplicity. She lived an obscure life, but she lived in total trust in the Lord. देवाचेरूच पातयेवन जियेली. बाबा भयणीनो, आयचो दीस आनी फाल्यां जेन्ना आमी पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब करता, आमचे दोळे स्वर्गीच्या वस्तूंचेर लावन ह्या संवसारांतल्यो वस्तू, संवसारांतली गिरेस्तकाय, संवसारांतलें व्हडपण, पदवी, ही कित्याकूच उपकारूं ना. द रियलिटीज ऑफ हेवन आर मोर इम्पॉर्टंट एंड लास्टींग. आमचे दोळे स्वर्गीच्या वस्तूंचेर लावन जियोंक आनी संवसारांत सगळे तरेची खालतिकाय, सादेपण अणभवून आमी हे संवसारांत बरेपण करून स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक आज हे मिसा बिटेन कृपा मागुया. हांव म्हणटलो आसलो, म्हजी आवय बरें करीत गेली. न्हूच आपल्या कुटुंबाक, शेजाऱ्यांक, वाड्यांत ईद बाय म्हळ्यार तिका सगळीं ओळखतालीं.
शेजारी तिका मोगान ईदबाय म्हणटाली. हे लांबदीक देणे खातीर मागतना की आमच्या आवयक सर्गीचो जागो बापान फावो करूं, जेजूचे पुनर्जिवंतपणाची तिका बागेली करूं आनी भोव करून हे महामारींत, हे पिडेंत, हे मोन्नादीक पिडेंत गूल जाल्ल्यांक, बरी पडलेल्यांक देवान आपले काकुतीन सासणाचे विसवान घेवंक आनी जायतीं आमची भाव भयणां आमच्या गोंयांत तशेंच भारतांत हे पिडेक कश्ट रावतात, पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांत भरलेलीं आसात, तांकां फावो तो इलाज आनी पेखवणी मेळूंक कोतकोत्यान मागुया. बेटोने वेलार गायन गावुया. निर्मोल बेटुंड्या सोर्याची C26 page 39. C26 page 39. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनांत आनी मनांतल्यान मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बाप्पा, म्हज्या मोगाळ आवय पासत तुका आमी भेटयता तो योद्न मानून घे. जिव्यांच्या देशांत तिका सासणांक दादोशी कोर आनी आमकांय तिचे सांगाती तुज्या बागयोंत सांगाताक सुखांत वांटो दी. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरते दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बाप्पा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस कियात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचें बोगसोनें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù जिवनसाला, Gesù नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी आनी म्हजी आवय मारिया ईदाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली कालची सांजी तुवें आपोवन गेली. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोमदूत आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं कितेंय मागीत तो तुमकां दितलो आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. भाव भयणीनो जेजू आमकां पूर्ण कुशालकाय आनी पूर्ण शांती घेवन आयलो. संवसार दिता तसली शांती न्हय पूण ताची शांती आनी शांती आनी आनंद आमकां मेळटा ताच्या एकचारांत आमी आसां तेन्ना ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे सांगताक खरी पूर्ण कुशालकाय परिपूर्ण शांती आमकां फाव जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमीन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ओ जेजू आमचो सुरवंडार, आमकां कोरी शांती कोरी खुशालकाय दिता तो. आमचे खातीर बापा लागीं मागीत आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. Sumia, Vilmucha Vitoriunche, Emaka Favana, Putuche Katsutran, Maka Balaiki Milton. Bafumbrino, Jesuci cur ami शेवल्या उत्मीक कुमन्याव ह्या वेळार आमी घेतला. जीव दातार तो, जिवीत दिवपी तो, खरी खुशालकाय खरी शांती हाडटलो जेजू तो. ह्या वेळार ह्या जिवीत दिणाऱ्या देवा सरशें, खुशालकाय शांती दितल्या जेजू सरशें, बापा सरशें ह्या वेळार आमचें मागणें बो करून ही पिढे खातीर आमी उबारुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजी आख्खी रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिढे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव, ती कोनवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येताव. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, म्हज्या आवयक तिच्या आख्ख्या जिवितांत आनी भोव करून मरणाच्या वेळार तुज्या मोगान तुवें वेंगोयली देखून तुका आमी काळजांत दान दिन वाचता. आतां आमी घेतिल्ल्या सर्गीच्या संस्कारा वरवीं तिका सासणाच्या उजवाडांत आनी शांतींत बागी कर. तिच्या सांगाती आमच्या आख्ख्या कुटुंबाक तुजे मोहिमेन दादोशी कर म्हूण आनी सासणांक तुजो मोग वाखाणूंक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. भयणी भावनो, JCTV हाच्या ह्या माध्यमांतल्यान सगल्यांक तुमकां एक दिन वासणेचें उतर. ही कोवीड पिडा जाल्ल्यान आमच्या घरांत कोणाकूच येवंक मेळना जालें. SOP सांबाळून म्हजी उनी आनी म्हजो भाव आमच्या आवय सांगाताक उरली. फक्त काल हांव गेलो, ही निमणी बॅट म्हज्या आवयक जाली आनी हांवें तिका निमणो आशिर्वाद दिलो, एब्सोल्वेशन दिलें आनी तिचे खातीर देवाक दिन वासून आर्गांचे मागणी केली. आनी ते उपरांत हांव घरा येतूच हांगा ती सांजे 7:30 सुमार सोंपली. ह्या माध्यमांतल्यान करीत भाशेन दिन वाचता सगळे गोंयचे आमचे याज्ञीक भावांक
जाणी न्हूच काल म्हज्या आवय पासून मागलें, पूण आज आनी काल रातीक पुरान जायती बुजवणीची म्हाका मॅसेजी संदेश पाठयले. सगळ्या गोंयच्या शिंपडलेल्या याज्ञीक भावांक देव बरें करूं. खास देव बरें करूं आमच्या पादकुराक फादर कायतान आनी माजोड्डेचो पादकूर आनी पादविगार फादर आबे मारिया आनी फादर विलियम. तांची बुजवण आनी तांचो आदार आमकां मेळ्ळो. दिन वाजता सगळे तालगांवच्या, कालंगूटच्या आनी दुसऱ्या गोंयांत शिंपडलेल्या भाव भयणांक जाणी म्हज्या आवय पासून मागलें आनी बुजवणीचे संदेश धाडीत रावली. देव बरें करूं म्हूण हांव सोयीक घेवन म्हज्या भावाक बॉनी आनी ताची गोरकान विनी तांणी तिचो सांबाळ केलो. फाटलीं 2 वर्सां अकस्मात पडून म्हजी माय घरांत आसली. तिचे सांगताक डेंजील देलिया आनी तिका आदार दिवंक आशिल्ल्या नर्सींनी खूब माये मोगान सांबाळ केलो. तांकां आमचे दिनवास. म्हजो भाव आनी म्हजी उनी आनी ताची भुरगीं कॅनडाक आज खूब दुखांत आसा. तांचे लागीं येवंक घडो ना ह्या महामारीक लागून. तिवूय हें दूख मोगान घेवंक आनी लांबदीक जिविताचें देणें आमच्या आवयक फावो केलें देखून तिचे देण्या खातीर दिनवासूंक तिवूय आज तुमकांय आर्गां दितात, दिनवासतात तुमचे बुजवणी खातीर. तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. म्हजी आवय तुमचेय पासत आनी सगळ्यां पासत मागतली ही आमची खात्री. जे सादेपणान ती आपलें जिवीत जियेली, ओगेपणान आपलें जिवीत सारलें. खूब मागणेची मनीस आसली, जावन तीर्स केन्नाच चुकय नासली. सायबीण मांय सारकी लागीं आसली. आमचें कपेल आसा, मिलाक सायबिणीक भेटयलेलें. ती पळसर आपल्या लागीं चलूंक जाता एक कोंत घेवन, धाकटो लेंस घेवन आनी त्या लेंसाक पयशे बांदून रोकडीच धांवताली कापेलांत. 9-10 दिसांची तयारी केन्नाच चुकय नासली. तीच मिलाक सायबीण मायन ही आमच्या आवयक सुर्गींच्या त्रोनाची व्हरूंक आनी सासणाच्या विसवान तिका जागो दिवंक आमची मागणी. सगल्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया तुज्या हातान. R38 पेज 196. R38 पेज 196. Jesus, tu bom dia.